काणयेचें नांव हांव तुमच्या मोगाचें फळ. बरयणार सावियो पिंटो. ही काणी सादर करपी रिया वेरोनिका सिक्वेरा. मायाचो म्हयनो आनी गोंयांत गरमेचो काल. गोंयकारांक तशेंच हेर सगल्या भोंवडेकारांक एकदम म्हत्वाचो. कारण गोंय एक मानकुलें शार आनी थंय सुटयेर वचप एक वेगळीच उर्बा उत्पन्न जाता. गोंयकार आपली सोयरीं दायळीं तशेंच लागशिल्ले इश्ट मित्रां गोंय सुटयेर येतले म्हूण वाट पळयत आसता. ही एक लौकीक परंपरा. जितली गोंयांत मौजा मारूंक मेळटा तितली दुसऱ्या प्रांतांनी जावं शारांनी मेळना म्हूण सगल्यांक अभिमान भोगता. गरमेच्या दिसांनी गोंयांत तरेकवार परंपरीक खावड, ती म्हणल्यार ते आंबे, पणस, चुन्नां आनी कांटां रूच भागयतात. आनी तशेंच दर एके दर्या देगेर खारें उदक न्हांवून खेळोन मजेन वेळ सारूंक मेळटा. दुसरें म्हणल्यार वेता त्या गोंयच्या वाठारांत घोस्ताचें जेवण चाखूंक एक संदी फावो जाता. सशे परी नाल्लाच्या रोसाची शीतकडी, मोरयेचें आंबट तीख, बारीक मोठी सुंगटां, बालचाव, विसण आनी त्या भायर दुकराचें मांस आनी ती चोरिसां. नुस्त्याचें तशेंच मांसाचें कालदीन म्हणल्यार कोणाच्या तोंडाक रूच आयल्या बगर रावना. जरी तुजो वळखीचो कोणूय काजार जाता जाल्यार तुका गोंयकाराचे गणगणीत काजार समारंभ तातूंत भाग घेवंक मेळटा. आनी दर एका गांवांत ती फेस्तां समारंभ म्हणल्यार एक वेगळोच संतोश भोगता. इतले सगळो जाणा आसतना केन्नाय एक विचार उत्पन्न जातालो आनी तो म्हणल्यार असलीच चिंतना घेवन मोनिका आनी ताची इश्टीण बेटी दोगांय गोंयचे भोंवडेर वचोंक तयार जालीं. मोनिका बेंगलोरांत एक फामाद IT कंपनींत नोकरी करी जाल्यार बेटी एक फामाद हॉटेलांत मॅनेजराची नोकरी सांबाळटाले. मोनिका आपूण दुसरे फावट आपल्या गांव घरा वेता म्हूण चिंतून फुडले दीस मेजून आसले. जरी ताची माय जायत्योच आडकोली हाडटाली पूण आतां तें वाडलेलें आनी बेटी सांगाता आसतलें म्हूण समजोन मायन ताका परवानगी दिली. शेकी दोगांय इश्टिण्यो मायाच्या पयलेर विमानाचेर बसून बेंगलोर सावन गोंयच्या विमानतळार पावलीं. दनपारची 3 वरां जालेलीं आनी आपलें सामान हातांत घेवन विमानतळांतली भायर सरून नेमलोल्या हॉटेल सनशायनाच्या अधिकाऱ्याक मेळून सांजेचे 6 वरांचेर कोंगटे हॉटेलांत पाविल्लीं. हॉटेलांत स्वागत जातच आपल्या कुडाची चावी घेवन दोगांय सोमतीच कुडांत पावलीं. हॉटेल सनशायन कोंगटचे दर्या देगेर आसलेलें आनी कुडांत सावन जनेलांतल्यान आख्खो सोमदीत दिसतालो. आनी तो सुंदर तांबडो तांबडो जाल्लो सुर्यास्त पळोवंक एक वेगळीच खुशालकाय भोगताली. सोमदीर कशे परी सुर्याक गिरासतालो तें पळोवंक एक भाग तांकां फावो जालें आनी तें पळोवन मोनिकान सुचयलें, बेटी आमी थोडेशे दर्याचें उदक न्हांवून आयल्यार बरें न्हय? कितें म्हणटा तूं? तो पळय सुर्या निकतोच समुद्राच्या पोटान वेचो जाल्लो आसा. चल बेगी, तुजे कपडे बदल, आमी न्हांवून येवया. राव मोनिका, म्हजे कपडे काडटा, फुडें वच गो तूं. अशें सांगून मोनिका आपूण कुडांतल्यान भायर सरलें आनी सुमार आनीक 5 मिनटां भितर बेटी आपूण हॉटेला भायर मोनिकाक सांगाक दिलो. दोगांय बरोबर दर्या देगेर चलोंक लागलीं.
सोमदीस सगलो चावन पडलेल्या भाशेन वागतालो काय दिसो. ओरिस्ट लारा धव्या फुललेल्या कापसा परी आपलो स्वभाव दिपकायतालो. फुडल्यान कांय भुरगीं बाळां रेंवेर आपल्या गोंयच्या सांगाता खेळटालीं. 2-3 निस्त्याच्यो बोटी सोमदिरा लाराचे दोलतालीं. ती पळोवंक उमेद भोगताली. वेल पिड्यार करिनासतना मोनिका आनी बेटी आपूण उदकान खेळोंक नाचोंक लागलीं. एकामेकाचेर उदकाचो शिंवोर थापून बरीच मोज्जा मारतालीं. दोगांय न्हांवता म्हणसर कोण एकलो चेडो वयर देगेर सावन तांचे फोटो काडटालो. ते बेटीन पळयलें आनी रोखडेंच मोनिकाक सांगलें. मोनिकाक बरोच राग आयलो. मोनिकान थंयच रावन एकूच देगसो घालो आनी म्हटलें, हॅलो मिस्टर, वॉट द हेल आर यू डुईंग? तूं कोण रे आनी कोणाची परवानगी घेवन आमचे फोटो काडटा? मोनिका उदकांतल्यान वयर चलोंक लागलें तेन्ना त्या चेड्यान आपली पळापळ काडली आनी दोळ्या पयस पावलो. इतलें म्हणसर एक जाणटो तेवटेन पासार जातालो. ताणें जाप घालून विचारलें, बाय, कितें जालां गो? कोणाक तापयता? अंकल, समवन वॉज क्लिकिंग ऑफ फोटोज. फोटो काडटालो गो. कोणाचे? सोमदिराचे व तुमचे गो? इतले प्रश्न विचारता ते पळोवन मोनिका ताका लागीं येवन सांगलें, अंकल, तो कोण? आमचे फोटो काडटालो ते सारके ना. ताणें आमची परवानगी घेवंक जाय आसली न्हय. एकदम सारकें तुजें. पुलिसेक सांगल्यार बरें तुवें. पुलिसेक आपोवया? अंकल, देव बरें करूं. आसूं दी, पळोवया तो परत येता जाल्यार. आगो बाय, हें आतां अशेंच घडोंक लागलां आमच्या गोंयांत. सगळे भायले गांवचे लोक येतात आनी आमचें गोंयचें नांव पिड्यार करतात. कांय जाण सारकी कोंकणी पासून नकलोत, ना म्हूण इंग्लिशूय नकलो, आनी आपूण गायड म्हूण कोणाक भोंवडेकारांक घेवन भोंवतात. व्हेरी बॅड, व्हेरी बॅड. तुमी सिद्धान रावात गो बाय. पेल्याक चोडी पातयो नाकात. आयकलां? देव बरें करूं तुका अंकल. एक सांग अंकल, तूं खंयसर रावता? उपरांत अंकलान सांगतना चलता वचोन सुक्या आसलोल्या बोलिस्ट रेंवेर बसली. अंकल, सांग न्हय आतां. बसता व उबोच रावतलो? तुमी बसात गो बाय. हांव उबोच रावतां. कित्याक म्हज्या सुण्यांक सोदूंक म्हूण हांव आयलोलो. ओ, सुणें अंकल? आनी सुण्याचें नांव कितें? जेरूल आमकां दिसल्यार ताका आमी वळखतलीं. आगो म्हजे बाय, म्हजें सुणें एकदम आपुरबायेचें, काले धव्या रंगाचें. ताचें नांवूच घेतल्यार रोखडें शेपडी हालयत तुज्या पांयाशी येतलें. पूण अंकल, ताचें नांव कितें तें तुवें आमकां सांगूंकूच ना. इतल्यान बेटी लागीं येवन विचारलें, अंकल, तुजें नांव कितें? तुजी फामील कशी आसा? आनी तूं खंयसर रावता? इतलें सगळें विचारलें म्हूण पयलो मातसो ओगीच रावलो. पूण हेवटेन आनी तेवटेन आपल्या सुण्यांक पळयतना मोदेंच सांगलें, सुण्याचें नांव तालिया आनी म्हजें नांव लिओपोल गोमेश. एकदम बरें नांव अंकल तुजें. मोनिकान आनी एक पावट ताका विचारलें, अंकल, तूं खंयसर रावता? लिओपोल्ड आपली बारीक नदर परत एक पावट अशी तशी घुवडायत आसलो आनी कांय मिनटांनी बेटीक ताका विचारलें,
लिओपोल्ड अंकल, तूं कुंगोटे रावताय मू? लिओपोल्डान आतां तोंडार मातसो हांसो हाडलो आनी म्हणलें, हय, हांव थंयसर रावतां. हें तें पळय, धवे रंगाचें घर आसा तें म्हजें. तितल्यान मोनिकाक 100 मीटर फुडें एक सुणें दिसलें. अंकल अंकल, हें पळय तुजें तालया जाल्यार पळय, तेंच कशें दिसता म्हाका. पळय कशें त्या भुरग्या लागीं खेळटा तें. आवशीतूच मोनिकान बोट दाखोवन म्हणलें. मोनिकाचें आयकून लिओपोल्डान बोल्सांतली एक पिल्लूक काडली आनी मोट्यान वाजयली. पिल्लुकीचो आवाज आयकना फुडें तालया धांवत धांवत न्हीद लिओपोल्डाशी आयलें आनी आपली शेपडी हालयत लिओपोल्डाक लेवंक लागलें. पूण मोनिकाक आनी बॅटीक पळोवन मात भुकूंक सुरू केलें. दोगांय भियोन एकामेकाच्या गोपान चिटकोलीं आनी त्या मेरेन लिओपोल्डान आपल्या सुण्यांक ओगी केलें. ओके ओके, बरें आसा बाबा, बरें. तालया, तूं बरें न्हय? लिओपोल्डान तालयाक घोट धरून पोशोन पोशोन समजून चूप केलें. लिओपोल्ड अंकल, घरा कोण आसा तुका? बायल भुरगीं आसा काय ना? बायल भुरगीं म्हणना फुडें लिओपोल्डान आपलें तोंड कोडू केलें आनी तें पळोवन मोनिकाक आनी बॅटीक ताचे वयर सुमार काडलो आनी मातशें चुचुऱ्यान म्हणलें, अंकल कांय नेजो. बरें, तूं वच फुडें, आमी आमच्या हॉटेलान वेतांव. अशी जालो न्हय अंकल? पळय, सुर्यान पासून सोमदिरान गिरासलो. बाय, सांगतलो जाल्यार काणी बरीच लांब आसा. केन्नाय आमी परत मेळ्ळ्यार चेरूल सांगतलो. लिओपोल्ड वचोंक 2-3 टांच मात्ताच मोनिकान परत जाप करून म्हणलें, अंकल राव राव, घे हें तुका दवर, कोणाक सांगो नाका हां. मोनिकान ताच्या हातान एक 500 रुपया घाले आनी तितल्यान दोगांय आपल्या कुडांत वचूंक गेलीं. वाटेर अकस्मात बॅटीन म्हणलें, मोनिका, कितें सांगो तुका? भोंगो बाबड्याचें, एकलोच रावतासो दिसता. पूण मोनिका, कितें तो पळोवंक सारकोच तुजेच भाशेन दिसता न्हय? बारीक नदर मारल्या तुवें? हा हा हा, वॉट अ जोक. मोनिका हांसल्या तोंडान म्हणलें आनी अशी ती उलयता उलयता आपल्या हॉटेलांत पावली. रातची बरी नाचल्या आनी जेवल्या उपरांत सुमार 12 वाजता मोनिका आनी बॅटी आपल्या कुडांत खाटीर बसोन जायत्योच गजाली केल्यो. जरी बॅटीक कितें तरी मोनिकाक जाय तेंच विचारूंक जाय आसलें, पूण बोल जालें ना आनी शेकी सुमार रातची 12:30 वाजता दोगांय न्हिदलीं. हॉटेलान पयलींच रात वतली. सगलो वेळ मोनिकाच्या मनान दर्याचो आवाज गाजतालो. ती ओळीस्ट लारां आपले कुडीर घसघसतालीं आनी पुराय कूड भिजयतालीं कशें दिसतालें आनी चपको मारलोल्या पोरी ती लारां आपणाक गिरासता काय दिसतालीं. कुडांत जरी एसीची थंडी आसली, पूण तरी ताका गरम जावंक लागलें आनी अशीच ताका कशीच न्हीद पडना जावन ल्हुवान उठलें आनी जनेल उक्तें करून गपचूप रावन भायल्यान नदर मारली. भायल्यान सान्नें आसलें खरें, पूण झाडां माडांक लागून चडसो उजवाड जाल्लो दिसलें ना. दुसरे वाटेन बॅटीक उठोवचें व नाका काय जातालें. मोनिका इल्लेशें उदक पियेलें आनी परत तें जनेल बंद करून म्हूण फुडें गेलें. तितल्यानूच ताका भायल्यान कोण एक दादलो हातान दिवटी घेवन चलता तो दिसलो. ताका पळयल्यार अशें दिसो की तो कितें तरी सोदतालो. बरोच पयस आसलो तो आतां फुडें फुडें येवंक लागलो. ताका पळोवन मोनिका मातशें शिटूक जालें आनी वेगी वेगी बॅटीक जाप केली. हे, वॉट्स हॅपनिंग या? वाय आरंट यू स्लिपींग मोनिका? अगो बॅटी पळय गो, म्हाका न्हिदूच पडना जाली.
हांवें कोणाक तरी देखला आनी तो आमच्या हॉटेलान येताचो दिसता. तो उबो रावन म्हाकाच पळयतालो. कितें तरी सांगूंक तोच वीस कोत्ता. कितें करुया? ओ डियर, इन गोवा दॅट्स ऑलवेज अ गोस्ट स्टोरी या. ना गो, ही इज नॉट अ गोस्ट, आय एम शुअर. तशें जाल्यार आमी हॉटेलाच्या वॉचमॅनाक सांगल्यार बरें न्हय? बेटीन सुचयलें. नॉट अ बॅड आयडिया. बेटी, तूं अशें कर, मातशें भायर वच आनी राखणदाराक सांग हांव ताका पळयत रावतां तो कितें पासून कोत्ता तो. पळय गो, ताणें हातान कितें तरी घेतलां. म्हाका दिसता ताणें फातोर काडला. आमचें शेवटी ना मू. तितल्यान बेटी ल्हवू दार उगडून भायर सरलें आनी रिसेप्शनान वचोंक गेलें. इतलें म्हणसर कुडान भितर मोनिका त्या दादल्याक पळयत आसले तेन्ना ताच्या मनान नाका जाल्ली चिंतना घोळूंक लागली. खरेंच तो मनीस वो भूत काय म्हूण. त्या उपरांत तो थंयच उबो रावन सिनाला करून मोनिकाक भायर आपोवंक लागलो. एके वाटेन आपूण कुडान एकलेंच आसा तें चिंतून गपशूप आसलें आनी बेटी परत येवसर आपूण ताका पळयत रावतालें म्हूण चिंतलें. बेटी परत कुडान येवन विचारलें, मोनिका, इज इट स्टील दे? आतां मदेकात सोदरीवाचो उजवाड त्या दादल्याचेर फाकाल्लो आनी सोंपेपणीन ताका पळोवंक मेळटालो. धवे फूल न्हेसोन आसलो, माथ्यार चेपे आनी हातान सिगरेटी आसली आनी नदरेक पडटाली. हे सगळें पळयता मोनिकाच्या दोळ्यांचेर काळूक आयलो आनी सोमतेच वचोन आपले खाटीर पडलें. ताका पळोवन बेटीन वेगीं तें जणेल बंद केलें आनी मोनिकाचो देखभाल करूंक लागलें. मोनिका, कितें जालां? वॉट्स हॅपनिंग यार? घे हें उदक पिये मातशें. बेटी सगळेंच आबाळात जावंक लागलें आनी कितें करचें आनी कोणाक सांगचें काय म्हूण चिंतनांनी घुसपलें. मोनिका आतां मेरेन सारकें निदान भायर पडलोलें आनी कितें जाता तें जावं म्हूण बेटीन मोनिकाच्या मांयक फोन करूंक येवजिलें. मोदयांची रात जावनूय ताणें तिका फोन केलो. हॅलो आंटी, आंटी सॉरी तुका जागयली म्हणून. आगो बाय, कितें जालें आनी कित्याक फोन केल्लो? चुकोन बा लागोंक ना मू? आमची मोनिका कितें कोत्ता गो? तूं सगळेंच खोरशेता मुगो. कितें जालां बेटी? सांग कितें जालां? कितें सांगचें आनी कशें सांगचें काय म्हूण बेटीक प्रस्न जालो. दुसरे वाटेन सांगूंकूच जाय म्हूण ताणें म्हणलें, आंटी कितें सांगो तुका, आतांच आमी न्हिदूंक गेल्लीं पूण मोनिकाक न्हिदूच पडना जाली. तेन्ना ताणें मिस्ता उठोन कुडाचे जणेल उक्तें केलें आनी बायक दर्याचे वारें घेवंक लागलें. तितल्याकूच ताका भायर एकलो दादलो दिसती पडलो. धवे फूल न्हेसलोलो खंय आनी तो ताका आपोवंक लागलो. अशें ते जायतो वेळ ताकाच पळयत रावलें. आय सायबा भुगोस, हे कसलें फकाण गो बाय? ते भायर सरोंक ना मू? ना आंटी, हांवें हॉटेलाच्या अधिकाराक ही खबर सांगून चौकीदाराक तपासूंक सांगलां. सद्याक मोनिका खंय आसा गो बाय? फ्लोरिनान खोती बरीत जावन विचारलें. आंटी, मोनिका हें पळय कुडान न्हिदलेलेंच आसा. सारकें जाम जाल्ले परी दिसता. कितें केल्यार बरें आंटी? ह्या मोदयांनीर खंयचो म्हूण दोतोर हाडचो? बाय बेटी, दोतोराची गरज ना. कितें कर जाणाय, थोडेशे आल्मेत आसल्यार ताचेर शिवराय. घडये एका 10 मिनटांनी मोनिका आपुणूच सिद्धान येवंक जाय. हॉटेलान ताचे लागीं आसा जाल्यार पळय न्हय प्लीज. बरें आसा आंटी, बरें, हांव पळयतां. मोनिकाक थंयच दवरून बेटी परत कुडांतल्यान भायर सरोन आल्मेत सोदूंक गेलें. आल्मेत कोणा लागीं मेलो ना जालें तेन्ना हॉटेलाच्या एका कामगाराक उपकार मागोन कोणूय भाशेन आपल्याक इल्लेशे आल्मेत हाडूंक मागलें. जोरी तो भुरगो कबूल जालो पूण त्या मोदयांनीर कशें आनी खंयसर सावन आल्मेत हाडटलो काय म्हूण विचार उपरासलो. शेकी आपूण
खंयच्याय शेजाऱ्याच्या घरांत वचून आल्मेत हाडटलो म्हूण समजून ते मोदयांनी तो भुरगो हॉटेलांतलो भायर सरोन गेलो. इतल्या मेरेन बेटी परत कुडान पावले आनी मोनिका सगळेच थंड जाल्ले पळयले. बेटीचेर मातसो कांपेरो सुटलो, कित्याक मोनिका जाप केल्यार जाप दिना जालें. तेन्ना ताणें मोनिकाचेर हात विस्तारून आपले रोजार सुरू केले. सुमार 30 मिनटां उपरांत हॉटेलांतलो भुरगो आल्मेत घेवन आयलो आनी दारार मारले. मॅडम, घे, तुका हांवें आल्मेत हाडलां. बेटीन ते वेगी बेगी मोनिकाचेर शिवरायले आनी परत रोजार करूंक लागले. हें पळोवन त्या भुरग्यान बेटीक विचारलें, मॅडम, ताका कितें जालां? ताचें देंवचार बा येवंक ना मूं? ना, म्हाका दिसना तशें कितें जालां म्हूण. तो ते आल्मेत मारल्यार पासून कित्याक जाप करिना? अशें कर, ताचें सतमांता रोजार कर. अशें बरें आसा. आनी खरेंच सतमांता रोजार करिना फुडें मोनिकान आपले दोळे उक्ते केले आनी बेटीक आनी त्या भुरग्याक पळोवन अजापून विचारले, बेटी, वॉट इज दीस? इतल्यान बेटीन मोनिकाक वेंग मारून म्हणलें, मोनिका, वॉट हॅपन टू यू? वॉट एक्झॅक्टली इज हॅपनिंग यार? जाणाय, तूं म्हजेर कसलो कांपेरो सुटलो तो? हांवें तुज्या मांयक पासून फोन केलो आनी तिणें म्हाका सांगलें कितें पासून करूंक तें. आनी हांवें तिचें आयकोन हें पळय तुजेर आल्मेत शिवरायलें आनी तूं शिदिदान आयलें. प्रेज द लॉर्ड. बेटी, भियेनाका, जस्ट फर्स्ट नायट यार. वी बेटर चेंज अ हॉटेल टुमोरो. कितें म्हणटा? तितल्यान त्या हॉटेलांतल्या भुरग्यान जाप करून म्हणलें, मॅडम, म्हाकाय दिसता तुमी ह्या हॉटेलांत रावंक फावना. हे मिस्टर, आर यू शुअर? कित्याक तशें म्हणटाय तूं? तुजें नांव कितें रे? मोनिकान बारकायेन विचारलें. मॅडम, म्हजें नांव मायरन. म्हाका खबर आसा मॅडमीक कितें पासून घडलां तें. वॉट? यू नो वॉट इट इज ऑल अबावट? सांग न्हय, बेटीन अजापून विचारलें. मॅडम, म्हाका दिसता ताका तो वाड्यांतलो शिमरो अंकल दिश्टी पडला. ह्या कुडान रावतल्या दर आकवाक चेडवाक तो रातचो दिसताच आनी ताका आपल्याशी आपयता. दे यू आर. मोनिका, डीड यू गेट हिम? गमलें मूं? हांवूय चिंताली हें अकस्मात अशें कित्याक घडटा काय म्हूण. बेटीन सुस्कारून स्पोस्ट सांगलें, मिस्टर मायरन, एक काम करशी तूं आतां? सांग मॅडम, कितें हांवें केल्लें जाय तुका? कांयच न्हय, पूण तुमी ही खबर कोणाकूच सांगचो ना. आयकलां? मॅडम, हांवें गेल्ल्या साबार वर्सां पासून असल्यो साबार घडण्यो पळयल्या. हें कांयच नवें न्हय. पूण तें कित्याक अशें घडटा ती खबर आसा तुका? तितल्यान मायरनान आपल्याक जितली म्हायती आसली ती स्पश्ट केली. जाणाय मॅडम, एका तेंपार खंय हो शिमरो व्हडलो भाटकार आसलो. उपरांत तो एके सोबीत सुंदर मुंबयच्या चेडवा लागीं काजार जालो. कांय वर्सां भितर ताका 2 भुरगीं जल्मलीं आनी ती ल्हानूच आसतना बोमाय सोडून परत गोंयां आयलो. बायल ताची कशीच गोंयां येवंक तयार नासली. म्हणटूच ताका सोडून तो गांव घरा परतलो. साबार वर्सां भितर आपले बायल आनी भुरग्याची खबरूच ना तें पळोवन ताणें आपले एक करून भाटां विकलीं. आयज तो जाणटो जावन आपल्या सुण्यांक घेवन असोच दर्या देगेर दीस आनी रात आपल्या बायल भुरग्यांक सोदूंक भोंवता. इतल्यानूच मोनिका आनी बेटी एकामेकाकूच पळोवंक उरलीं आनी मोतीन कितें तरी तांच्या फिरतालें. पूण फुडें कितेंच उलयनासतना मायरणांक देव बरें करून म्हणून धाडलो आनी आपली फुडली रात न्हिदोंक गेली. तशें जाल्यार बरें आसा. तुका चड आनी चड देव बरें करूं आमकां आदार केल्ल्याक. सदांच तुज्या उपकारान आसतलीं. ते रात्री मोनिकाक कशीच न्हीद पडना जाली. बोगोर त्या मायरणान सांगलोलीं उतरां ताच्या मनाक शिंतालीं. आपले मायन
कांय पावटी आपल्या बापायची खबर सांगताली, पूण पाय इतलो व्हडलो गोंयचो भाटकार म्हूण केदीच पाचार नासलें. मोनिका बोगोर बोगोर कितें सोत आनी फोट ते चिंतून आपूण घरा पावतोच आपल्या मांयक झेरूल विचारतली म्हूण खात्रेन रावतालें. दुसऱ्या दिसाक मोनिका आनी बेटी सकाळचे 8 वाजता उठली. बरो नसतकूच मोनिकान बेटीक म्हणलें, बेटी, यू नो वॉट, मोळशें मनूच लागना. अशें दिसता की ही आमची सुटी एकदम बेकार कशी म्हूण. बोगोर बोगोर तीच चिंतना आनी तेच चित्र दोळ्या सामकार येता. कितें केल्यार बरें? मोनिकाची उतरां आयकोन बेटी अळशापलें आनी बारीक चिंतले उपरांत सुचयलें, मोनिका, तशें जाल्यार म्हाका बरें दिसता आमी परत घरा गेल्यार बरें. कट्टा जाल्यार तुवें तुज्या मांयक फुडो करचो पडटलो. आसाय तूं कबूल? बेटीचें आयकोन मोनिकान आपले कुडीक धादोस केलो आनी जबाब दिवन सांगलें, बेटी, येस, तशें हांव करतलीं. चल, आमचें सामान पॅक कर, वचूय आमी परत बेंगलोर. शेकी सकाळच्या 11 वरांचेर सगल्यो हॉटेलाच्यो रिती सोंपतूच टॅक्सी करून मोनिका आनी बेटी दाबोली विमानतळार वचोंक भायर सरलीं. टॅक्सी निकतीच हॉटेलाच्या दुर्गा भायल्यान पावलोली तेन्ना अकस्मात बेटीन फुडल्यान लिपोत अंकलाक एका बाकार बसलेलो देखलो आनी ड्रायव्हराक मोटोर थांबोवंक लागलें. मोनिका, हो पळय, लिओपोल्ड अंकल आसा, चुचुरे बाबड्याचे. मोनिका मोटरांतल्यान देंवलें आनी ताच्या फुडें वचोन जाप केली. अंकल, देव बरो दीस दिवं तुका. कसो आसा तूं? आनी एकलोच ह्या वेळार हांगासर बसोन कितें करतालो? इतल्यान लिओपोल्डान ताका पळोवन मातसो तोंडार हांसो खेळिल्लें आनी म्हणलें, बाय बाय, तूं खंय वचोंक भायर सरलां? गोंयांत रावंक बरें दिसना? ताच्या उतरांनी कितें सोत आसा तें आयकोन मोनिका थोटाकले. अंकल, एक सांग म्हाका, तुज्या घरकाणीचें नांव कितें आनी तुजीं भुरगीं? आगो बाय, तूं उबेंच रावतलें? म्हज्यो गजाली आयकोंक सोदता जाल्यार हांगासर येवन म्हजेशीन बसोंक पडटलें. अंकल, आमी विमानतळार वचोंक भायर सरल्या. घडये आमकां वेळ जावंक शकता न्हय? बरें आसा, हांव बसतां. कितें तरी तुवें आमकां तुज्या कालचा मनाक सांगूंक जाय आतां तें आयकोंक हांव आशेलां. मोनिका आपलें मन उक्तें केलें. खरेंच? बरें तर, म्हाका इल्लें उदक पिवंक जाय. इतल्यान बेटीन वेगी वेगी मोटरान आसलेले उदकाची बाटली घेवन आयले. घे अंकल, उदक पिये. इतल्यान लिओपोल्डान आपली नदर सोर भोंवतणी घुवडायली आनी कोणा लागीं ना तें पळोवन म्हणलें, म्हणटूच आमी कितें उलयतात आनी आयकतात तें एक सोत खरें आनी फकत सोत उलोवंक जाय. आयकलां मूं? एकदम सारकें अंकल तुजें. मोनिका आतां उदीकूच चतूर रावलें, कित्याक अंकल आतां आपलें शाणेपण दाखोवंक लागलो. हांव कांय दीस बोमाय सुटयेर गेलोलो. थंयसर एका गोंयकाराच्या हॉटेलांत रावतालो आनी त्या हॉटेलाच्या सामकार एक व्हडली इमारत आसली. एक दीस सकाळीं तोंड धुवन जातूच अकस्मात म्हजी नदर ते इमारतीच्या एका जनेलांत रिगली आनी हांवें एक सोबीत गुलगुलीत तोंडाकशें आनी लांब केंसाच्या चेडवाक देखलें. बरोच वेळ ताची आनी म्हजी नदर एक जाली, पूण कोणेच एकामेकाक जाप ना म्हूण सिग्नल केलो ना. अशे 3 दीस पर्यान अशीच आमची नदर एक जाताली आनी तो दीस आनी रात सोरो पर्यान एकामेकाच्यो यादी घडयताली. ज्या दिसाक हांव गोंया परतोंक आसलो, अकस्मात सकाळीं फुडें कोणे तरी म्हज्या कुडाच्या दारार मारलें आनी दार उगडिना फुडें ताका म्हज्या दारा उमरार पळोवन म्हजें कालीज सगळेच उण्णां मारूंक लागले. एकामेकाक जाप केली. हांवें ताका भितर आपोवन हाडलें
आनी वेगी वेगी एक कदेल तयार केली. उपरांत कितें जालें अंकल? हांवें कांयच करूंक ना. मातसो नर्वस जाल्लो दिसता. च्या पिये म्हणून धीर गोठाय नासली म्हाका. पूण जेन्ना हांवें कितें जाय आसलें काय म्हूण विचारतूच ताणें ताबडतोब म्हणलें, म्हाका तुजें कालीस जाय. आय लव यू. पूण अंकल, त्या चेडवाचें नांव तुवें सांगूंकूच ना. मोनिकान हुस्क्या बोरीत जावन विचारलें. आगो ताचें नांव? हांगासर यो, लागीं यो. व्हडल्यान सांगपाचें न्हय तें. इतल्याक बेटीक कुशीन दवरून मोनिका आपूण अंकलाक तेंकोन बसलें आनी तेन्ना ताणें ताच्या कानांत फुकलें. ताचें नांव फ्लॉरी गॉमिश. नांव आयकना फुडें मोनिकाच्या कुडीन रगत सुकोन गेल्लें परी जालें. आनी फुडें विचारलें, आनी उपरांत कितें घडलें अंकल? तुमी काजार जालीं वो ना? लिओपोल्ड परत हे पावटी जायतोच चिंतूंक लागलो आनी आपलें वोट दामीत दामीत सांगलें. आमी दोगांय गोंयां येवन व्हडा दोबाळच्यान काजार जालेलीं. 3-4 वर्सां भितर आमकां दोगां भुरगीं जालीं. आनी एक दीस लिओपोल्डाच्या दोळ्यांनी दुकां भरलीं. ती आपुणूच पुसूंक लागलो आनी दोळे वयर उबारूंक एक व्हड सुस्कार घेतलो. सांग दुई अंकल, सांग, फुडें कितें जालें एकदम? इंट्रस्टींग तुजी काणी न्हय बेटी? मोनिकान ताची चुचुरे दिसोन विचारलें. उपरांत एक दिसाक आमच्या घरांत भाटा बेसाक लागून झगडीं जावंक लागली आनी शेकी एका दिसाक बगशे बायले ती भाटां आपल्या नांवार करूंक धमकी दिली आनी त्यो धमक्यो बगशे सोंसूंक जायना जावन हांवें ती सोगली भाटां तिच्या नांवार केली. एक 3-4 वर्सां पासून म्हजो बरो परामर्श केलो. पूण शेकी एका दिसाक म्हाका कांयच सांगनासतना दोगूय भुरग्यांक घेवन ते बोबाय गेले. एक पावट गोंय सोडून गेल्ले ते आयज मेरेन परत येवंक ना. दाबून बगशी खबर पासून घेवंक ना. फाटल्या 5 वर्सांक कोण म्हाका सांगो की बगशे बायलेक ताणें बेंगलोरांत देखलेली म्हूण. अंकल, आनी आतां ती भुरगीं वाडोन कितली व्हड जाल्या आसतली तुज्या अदमासान? हांव चिंतूच बेटीन विचारलें. लिओपोल्डार आपल्या बोटाच्या वर्सां बेसूंक लागलो. ते मोनिकाक देखले आनी म्हणलें, अंकल, घडये सुमार ती 30 वर्सां जावंक शकता न्हय? इतल्यानूच लिओपोल्डार आपली तकली वयर उबारून मोनिकाच्या दोळ्यांत दोळे घालून पळोवंक लागलो. मोनिकाच्या दोळ्यांतल्यान ताका आपले पुराय जिविताचें रूप दिसलें आनी तेन्ना दुकां घडोवन रडोंक लागलो. आनी हें पळोवन मोनिकान ताका आपल्या मोगाची वेग मारूंक म्हणलें, डॅडी, म्हज्या डॅडी, हांव जावन आसा तुमच्या मोगाचें फळ. मोनिकान उपरांत तें सगलें नियाळून शेकी निर्णय घेतलो. कितें जाता तें जावं, पूण आपूण बापायक आपल्या सांगाता बेंगलोराक व्हरोंक आनी परत ताचें जिवीत जिवाळ करूंक. फ्लॉरी आपल्या घरकाराक पळोवन घडये अजापतले, पूण खरेंच आपले केल्ले पातक रडटले आनी आपल्या घरकाराक परत वेगयतले. हें जावन आसा तुका आनी म्हाका एक विचित्र उमाणें.